मांद्रे गांवचे साची सावंताक खेळा सर्तींत भांगरा पदक फावो जाला. अखिल भारतीय डान्स स्पोर्ट्स मंडळ आनी डान्स स्पोर्ट्स संघटनेन वेस्ट बंगाला घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय डान्स स्पोर्ट्स सर्त 2020 हातूंत मांद्रेच्या साची सावंतान भांगरा पदक घेवन मांद्रे गांव बरोबरच गोंयचें नांव उंच केलां. मांद्रेच्या मांद्रे विद्यालयांत शिकपी साची सावंताचे विद्यालय, गांव आनी ताच्या परिवारान खोस उक्तायल्या. तशेंच ताचें अभिनंदन केलां. तांणी अशेंच मुखार आपली कला दाखोवन नांव उंच करचें म्हूण ताका तेंको जाहीर केला. साची हे आमचे स्टुडंट सुरवात पासून प्रायमरी पासून ते आमचे कडेन शिकता. एक सारके इनोसंट भुरगे आणि एखादें काम तेका दिलें, एखादें खंयच्या तरी डान्सान बी केल्यार ते प्रामाणीकपणान ते काम करता. तेणी जे हे गोल्ड मेडल मेळयलां ते मांद्रे गांवा बरोबर गोंया बरोबर आमच्या मांद्रे इस्कॉलचे नांव तेणी खूब वयर केल्लें आहा. तेच्या फुडल्या आयुश्यान ते खूब तेका व्हडली प्रायजां मेळोवन ते आनी हेजेवन वयर जावं अशें हांव तेका आशिर्वाद दिता. साची जे आमचे बाय अवघ्या ल्हान वयान जे मानाचे स्थान त्यांनी जे प्राप्त केल्ल्या ते एक सावंत परिवार तेच बरोबर सावंत कुटुंबाक एक मानाचे स्थान त्यांनी अवघ्या ल्हान वयान दिल्या हे मनासून तेजे हांव आभार मानता. आनी फुडल्या लायफान त्यांनी अशें आपले कॅरियर जे चडांत चड करचे आनी गोंय आनी देशभर तरी नांव एक गमोवचें आनी हेच्या परस तरी कुटुंबाचें नांव फुडें फुडें व्हरचें हेच आयच्या दिसा ताका शुभेच्छा दिता. साची सावंत म्हाका ल्हानपणा पासूनच डान्साची आवड आसली आनी आतां हांव नॅशनल डान्स स्पोर्ट चॅम्पियनशीप हांगासर म्हाका गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा. हेज्या फाटल्यान म्हाजोच न्ही तर म्हाज्या मम्माचो म्हाज्या फूल फॅमिलीचो सपोर्ट आसलो. तशेंच म्हाज्या गोंयकारांचो म्हाका सपोर्ट आसलो आनी आतां हांव इंटरनॅशनलाक परफॉर्म करतलें थंय सुद्दां हांव गोल्ड मेडल हाडपाची ट्राय करतलें. तसोच म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. तशेंच हांवें ओडिसा हाका किट नन्नी परी हातूंत हांव पार्टिसिपेट जालें आनी थंय म्हाका लिटल मिस इंडिया गोवा हो टायटल मेळ्ळो. त्या खातीर सुद्दां म्हाज्या सगळ्या फॅमिलीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदतां आनी असोच म्हाज्या फुडल्या करियरा खातीर म्हाका सगळ्यांची बेस्ट विशीस जाय. साची म्हाजी नात ज्या दिसा तिका गोल्ड मेडल मेळ्ळें तो दीस आमच्या कुटुंबान भांगराचो म्हटलें जाता. साची गोल्ड मेडला पर्यंत पावपाक फक्त तिची मावशी स्नेहा आनी म्हाजी सून सपना तेची आई हेंकाच तेचें श्रेय जाता. आमी फक्त तेच्या थोड्याशा प्रोग्रामान प्रेक्षकाची भुमिका केल्या, हेच्या वयर आमचें योगदान कांय ना. माणूस कसल्याय गोष्टीत जर मनापासून समर्थ जाय जाल्यार यश फार लांब नासता. हेचें उदाहरण उत्तम उदाहरण म्हणजे साची पावल्लें गोल्ड मेडल. भविश्यांत तेन्ना सद्या तरी त्यांनी मांद्रे गांवा बरोबर गोंयाचें नांव वयर घाललेलें आसा. भविश्यांत ह्या पदा पर्यंत आणखी कोण तरी भुरगीं पावतलीं. पण अभिमानान सांगूंक दिसता की ग्रामदेवता भगवतीची कृपा, वायड वडिलांची पुण्याई आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान ह्या मांद्रे सारक्या गांवांत एका सामान्य कुटुंबात जन्माक येवन थोड्या कमी वयात साचीन हे गरूड झेप घेतलेली आसा. भविश्यांत ज्यांच्यांनी म्हणून तेचे प्रोग्राम पळयल्यात तेंचे आशिर्वाद आसचे आनी फुडले वाटचालीक परमेश्वरान तेका सुयश दिवचें इतलें. साची सावंत हे आमचे ल्हान आसतना तेका एक आवड कशी डान्साची. सो आमकां ती आवड म्हाका ती आवड तेजी दिसून येयली. सो प्रत्येक कॉम्पिटिशन खंय खंय जातालें तें हांव तेका सांगतालें, बाय हांगा कॉम्पिटिशन आहा या. सो ते सांगतालें म्हाका मम्मा हय या. सो ते अभ्यासाची स्टडी करून सुद्दां ते कॉम्पिटिशनाक वयतालीं. आमी रातची 10, 11, 12, 1 जायसर सुद्दां कॉम्पिटिशन करून रातची घरा येतालीं. सो अशें न्हू की थंय गेलेत म्हणून प्रायज मेळोंक जाय अशें न्हू, पूण ते आपले बेस्ट करून येताले. खुबशे जाग्यार ताका प्रायज मेळ्ळे, खुबशे जाग्यार ट्रॉफीज मेळ्ळी आनी एकदां अशें ताका मातशें अपसेट जातालें आपल्याक अमक्या जाग्यार प्रायज मेळोंक ना. सो हांव ताका सांगतालें, बाय तूं प्रायजा खातीर वचो नाका. हें तुजो एक टॅलंट तूं लोकांक दाखय, तुजी एक कला लोकांक दाखय, जेणे करून बाकीचीं भुरगीं पळयतलीं आनी अशींच तुज्या अशीं भुरगीं खूब कडेन आसात. सो तुका पळोवन ती सुद्दां एक वयर सरतली. आनी म्हाका अशें दिसता की आमचे पेडण्या न्हू आख्खे हितून अशीं खुबशीं भुरगीं आहात तेंचे कडेन टॅलंट आहा. सो तेंच्या आवय बापायनी हो टॅलंट तेंचो भायर काडपाचो, तेंकां जाता तितलें प्रोत्साहन दिवपाचें, असलें हेका फुडें काडपाचें आनी तेंकां बरें हें दिवपाचें अशें म्हाका दिसता. आनी साची जे किट नन्नी परी हें ऑडिशन आसलें गोंयांत. सो म्हाका हें फेसबुकार दिसलें की अशें ऑडिशन आहा
सो ते दिसा 2 ऑक्टोबर आसलो आनी साचीचो प्रोग्रामूय आसलो स्कुलान आनी तेंच्यांनी रिपोर्टींग टायम दिल्लो 3 तुमी थिंगा पावपाची. सो साची हांगाच डेड जालें. सो तेका आमी तशीच स्कुलानसून घेतली आनी आमी ऑडिशनाक गेली. थिंगा वचून तेजे गेटअप बिटअप केलें. सो थिंगा ते डिक्लेअर हें करून तेणी फर्स्ट प्लेस काडली. सो तेंच्यांनी मागीर सिलेक्शन केलें फूल आनी आख्खे गोंयांसून तेका एकट्याक सिलेक्ट केलें. सो तो एक कॉल म्हाका सकाळ फुडें येयलो की साची सिलेक्ट जाला म्हणून. सो ते टायमीचो उमेद म्हाका जो हे दिसलो हांव तुमकां सांगूं शकना. जेन्ना ते स्टेजीर उबे आसले आनी जेन्ना तेच्या गळ्यान तेंच्यांनी गोवाचे एक मिस इंडिया म्हणून तेंच्यांनी जेन्ना सॅश घातलें आनी गोंयचो नांव जेन्ना तेजे गळ्यान पडलो तेन्ना म्हाका इतली उमेद जाली की आमचें गोंय सुद्दां एक खंय तरी एक दिसता अशें म्हाका खूब उमेद जाली. सो तो प्रोग्राम जावन जेन्ना आमी घरा येयली जेन्ना तेजे मागीर वेस्ट बंगालाक सुद्दां तेजे नॅशनल लेवलीचेर कॉम्पिटिशन आहलें. सो थिंगाच्यान ते येवन परतून आमी नेक्स्ट डे थंय गेली. सो थिंगा ती सुद्दां गोल्ड मेडल मेळयलें आनी इंटरनॅशनलाक सिलेक्ट जालें. तो सुद्दां आमचो एक हॅपिनसाचो दीस